विसा उपरांत तुमकां येवकार. आगशी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक थंयच्या आमदाराचे लोक केशींनी घुसपावन पिट्टात म्हण भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो व्हेलो. थंय कोणा एकल्याच्या व्हड्याक कोणे तरी उजो घालो. त्या व्हडेकारान जांचेर कागाळ केल्या ते दोगूय भाजपाचे. हातूंत लक्ष घालपाचें उतर थंयचो पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन भाजपाच्या लोकांक सध्या दिला. भाजपाचो म्हणयारो विष्णू सुर्या वाघ आणि सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा सकाळी आगशेचे निरीक्षक जिवबा दळवीक घेराव घालो. थळाव्या आमदारान भाजपाच्या 2 वावुरप्या आड फटीची कागाळ केल्ल्यान पुलीस जोझफ फेर्नांडीस आणि वसंताक सतायतात अशें विष्णू सुर्या वाघाचें म्हणणें आसा. खोटे आरोप घालून कोणा जर अडकयता जाल्यार आमी ते सहन करून घेवचे ना. सुदैवान आमचो जो हांगचो आतां PI आयला बाब जिवबा दळवी ताणें खूब बरे तरेन आमकां कॉपरेशन केलें. ताणें सांगलें की आपूण खंयचेच इम्पार्शियलिटी आपूण करपाना, कोणाचेर आपूण अन्याय जावपाक दिवचो ना. जे खरें आसा त्या मार्गान आपूण चलतलो आनी कायद्याच्या मार्गान आपूण सगळें हेचो तपास करता. आमी ताका वॉर्निंग दिवपाक सोदतात की अशे तरेचें जर तुवें चालू दवरलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी हांव व्यक्तिशः आमी ताजे कडेन कितलेय ते लडपाक तयार आसा. ताच्या दादागिरीचे विरुद्ध आमी सहन करपाना. आमी दादागिरीचे विरुद्ध आमी लढत रावतले. थळावे आमदार भाजपा वावुरप्यांक सदांच सतायतात असो आरोप सांत आंद्रे मतदारसंघातले भाजपाचे आदले उमेदवार सायमन कायादोन केलो. हे कंप्लेंट लॉज केले म्हणून आमकां खबर मेवली विथ द हेल्प ऑफ लोकल MLA फ्रांसीस सिल्वेरा. तो रॅलीक आमचे BJP रॅलीक फ्लॅग घेवन फुडें आलो हे तेजो राग काडला. जुलियांव फेर्नांडीसाच्या पोनेळाक कोणे तरी उजो लायिल्ल्यान पोनेळाचे बरेच नुकसान जाला. जोझेफ फेर्नांडीसांनी वसंतानूच हो उजो लायला असो दुबाव ताका आसा. पयल्या पोने ना हिंगा आनी पोनेल्या पयल्या उजो लायलो आहा थिंगा सगल्या थिंग उजो लागलो आहा आनी वयर सगल्या लागलो उजो आनी सगळे आमकां कळलें. मागीर मोटोर पडलो आहा. पोनेव मेवना. पोनेव म्हाजी भायर त्या पुलिसांनी आमचे पुलीस आहाय सकयले जे दर्याल्ले तेणी म्हाजी मरीन पुलीस तेणी म्हाजी त्या ओडून हाडल्या चिकली पावलो पोलियो लासून जुड्या हाले आमी सुंगटाडून गेलेले एक कडेन मानशेर थिंगा हाले ते येवन थिंगा येवन उलोवंक लागले जायते अशें तशें. आनी तेन्ना हांवें त्या मनशाचो डावट हालो. कोण तें नांव कितें कोण एकलो जुझेफ आनी एकलो वसंत. आगशेच्यान आमचो खबरांकार सुरेंद्र मडकयकार. हालींच इटलीच्या दर्यान बुडिल्ल्या कोस्ता कॉन्कॉर्डियाचेर काम करपी 52 गोंयकार तारवटी बरे भशेन घरा पावले. हाका लागून तांच्या फामिलींनी बांबोळे होली क्रॉसाचेर खासा मीस दवरिल्ले. अमेरिकेन रावपी मूळ गोंयकार पाद्री फ्रेडी डिसोजान तांच्या वतीन मीस सांगले. कोस्ता कॉन्कॉर्डिया बोटीच्या कॅप्टनाच्या घाळपणाक लागून शेकड्यांनी लोकांचो जीव वचपाचो. क्रूज बोट बुडली तेन्ना तातूंत 1,500 प्रवासी आशिल्ले. बुडटा म्हणल्यार तांकां हेर बोटींनी येवन साल्वार केले. ते बोटीचेर काम करपी गोंयचे 52 कर्मचारी बरे भशेन परत पावले म्हूण हे मीस दवरिल्ले. ह्या सगळ्या कर्मचारी आनी तांच्या फामिलींनी बांबोळेच्या होली क्रॉस कपेलांत मीस दवरिल्ले. फादर फ्रेडी डिसोजान मीस सांगले. मात इतल्या मोठ्या संकटांतल्यान जीव वांटोवन आयले तरी तांची खबर घेवंक एक पासून आमदार आयिल्लो ना हाचें दुख्ख तांणी उक्तायलें. 8 दीस जाले एकूय मनीस आमचे बोगले येयलो ना. फक्त ते इलेक्शनां भोंवताय. आपण इलेक्शन कितलो जिखोन येतलो तें चिंताय पूण आमची गोंयकारां कोण चिंतिल ना. जरी ते आमची चिंताय जाल्यार बरें आमचे मुखार जाते आमचे आदार कोचो आसलेलो पूण कोण येयलो ना. हेजेर कोटा गव्हर्मेंट फकत आमकां आपणागे पोट भरूंकूच चिंतता की कशी बँड जाली ती आमकां कांय खबर ना. आनी आमी रावताले आमगे ऑर्डर दिवपाक कॅप्टनान पूण आमकां कॅप्टनान ऑर्डर दिवपाक लेट केली. उपरांत आमी वयर वयतरी कळ्ळें आमगे ब्यूट डॅमेज हातराचेर मारल्या उपरांत आमकां कळ्ळें. ह्या घडणुकेक लागून तारवट्यांच्या मनांतली भिरांत वचची म्हूण गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडियान त्या तारवट्यांक मानसीक आधार मेळचो म्हूण तांचें कावन्सिलींग सुरू केलां. बांबोळेच्यान आमचो चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. फादर बिस्मार्क विधानसभा वेंचणुकेक उबो रावंक सोदता म्हूण चाळवल्ल्या गुंडांनी शुक्रारा फातोडेर ताच्या घरा वचून ताका बरोच बडयलो. गोंयकारांनी असल्या गुंडांक बुद्ध शिकोवची असो उलो फादर बिस्मार्कान गोंयकारांक मारला. जागृत गोंयकारांच्या एकवटान ह्या हल्ल्याचो निशेध केला आनी फादर बिस्मार्काक पुलीस संरक्षण दिवपाची मागणी केल्या. फादर बिस्मार्क डायस हे समाजीक वावुरपी कुमारजुंवे मतदारसंघांतल्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचे आसात. फादर वेंचणुकेक रावता म्हूण बेजार जाल्ल्या लोकांनी तांकां धमकी दिवपाक सुरवात केल्या. शुक्रारा फातोडेर कांय लोकांनी तांच्या घरा येवन धमकी दिली. दारां आनी जनेलां बडयलीं, वाज फोडून उडयले. कितें घडलें तें फादर बिस्मार्काच्या तोंडांतल्यान आयकुया. हांव घाबरलो आनी म्हाका आवाज येवंक लागलो दारां गडा 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 जाता ती. हांव सकयल येत जाल्यार आवाज येयलो तूं इलेक्शनाक बसताय तुका दाखयता म्हूण. आनी मागीर हांवें लायट पेटयली. हांव भिवंक ना. हांवें लायट पेटयली तेन्ना सगळे झप 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 करून धांवले.
आनी ताचे पयलीं भायर पळयत जाल्यार आमचे वास फुटलेले आहा आनी वास फुटलेले आहा आनी हें पूण सारकें म्हाका शॉक सारको. फादर बिस्मार्काचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो जागृत गोंयकारांचो एकवटान विरोध केला. फादर बिस्मार्क आनी एकवटाच्या हेर उमेदवारांक पुलीस संरक्षण दिवचें अशी मागणी आदवोगाद यतीश नायकान केली. It is very shocking to see that these kind of incidents which were not happening in the state of Goa are happening now in the state of Goa. As ZGE and as concerned citizens of Goa and as civil society, we strongly condemn this act which is a barbaric act. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस, चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी आनी देवेंद्र गांवकार. फोंड्या बाजार मळार बाबल्याखळी वाड्यावेल्या एका घरांत एका मनशाची कूड मेळ्ळी. ताचें नांव सुभाष जॉन अशें थंयचे लोक सांगतात. पुलिशेन सध्या अदमास काडला ते प्रमाण कूड पळयल्यार ताचो कोणे तरी खून केला आसूंये. ताच्या पोटाक कितें तरी तोपलां. फोंड्या वयल्या बाजारांत रावपी सुभाषाची कूड शुक्रारा ताच्याच घरांत मेळ्ळी. मूळ गोंया भायलो सुभाष जॉन फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयांत रावतालो. कामगार कंत्राटाचेर दिवपाचो वेवसाय तो करतालो. ताच्या आंगाक कितें तरी धारेचे तोपिल्ल्या भशेन घाव आसा. ताका लागून ताचो खून जाला आसूंये असो दुबाव थंयचे लोक उक्तायतात. ताच्या घरांत पॅरालिसीस दुयेंस जाल्ली ताची आवय सोडून आनीक कोणूच आसना. ताची कूड कुशिल्ल्या भशेन जाल्या. हाका लागून तो कांय दीस फाटीं मेला आसूंये असो दुबाव पुलीस उक्तायतात. मात हाचेर पुलिसा कडेन आजून नेमकी अशी कांयच म्हायती ना. आजूनय चवकशी चल्ल्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.